हॉस्पिटल सुरू करता म्हणून तारखो दीत आहा, ते तारखेक करता ते तारखेक करता ते करता. शेवटी आमी कंटाळून गव्हर्मेंटान हे आंदोलनाचो निर्णय घेवपाक आमकां भाग पाडल्या. आणि ह्या आंदोलनाचो भाग म्हणून आज सांची आमची एक मशाल मिरवणूक आहा, निशेध म्हणून गव्हर्मेंटाचो, की हे गव्हर्मेंट इतलो हांगा पयसो इन्वेस्ट करून सुद्दां हे स्टार्ट करपाक रेडी ना. आणि काल असेंब्लीन प्रश्न काडल्या नंतर आमदाराक ते म्हणजे गांवठी भाशेन सामकें किकोत कशें करून हे करतात की आमी हे चालू करता 30 तारखेच्यान चालू करता. आज तारीख जाली 15 आणि 30-15 दिसांनी इतली अरेंजमेंट करपाक गव्हर्मेंटाक शक्य आसा काय? शक्य ना. बेश्टेच तारखो दितात. हेचे पयलीं खूब तारखो दिल्ल्यो आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान अशी आमकां भूल थापा करचे न्ही, सिरियसली हेचेर विचार करून हे जे हांगा फूल फ्लॅज हॉस्पिटल तेंच्यांनी बिल्डींग बांदल्या ते सगळे विभाग चालू जातले आणि GMCक संलग्न जावन GMC प्रमाणेच हांगा सगळे फॅसिलिटी जावन हे चालू जातले. कल्पनेनसून ही येदी मोठी जी वास्तू उभी रावल्ली, ज्यांचे एक स्वप्न आसले की हे एक GMCक संलग्न करून हॉस्पिटल उबें जातले, त्याच मनशान केन्ना चिंतूंक नासलें की 10 वर्सां नंतर आपल्याक त्याच हॉस्पिटलाच्या समोर रस्त्यार बसून हेचे धरणे धरपाक पडटा. हे इंडिपेंडंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक करपा खातीरच हॉस्पिटल म्हणून बांदलेलें आसा. ताका लागून मेडिकल कॉलेजाकूच ते लिंक जावंक जाय, ना जाल्यार तो पयसो फुकट. पण मुख्यमंत्री किंवा आमदार मंत्री म्हणटा की ते लिंक हॉस्पिटल म्हणून तुम्ही त्यांना रजिस्टरच करूंक ना. हे पळय, आतां मंत्री मुख्यमंत्री म्हणटा जर जाल्यार तो चर्चेचोय विशय जावंक शकता. आनी जर मेडिकल कॉलेजाक लिंक करप अशें जर नासलेलें जाल्यार मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकराचेर खटलो घालचो मरे. सरकारचो पयसो 100 कोटी फुकट घालयलो ह्या नालायकान म्हणून आनी खटलो घाला. तेचे एप्रोप्रिएट एप्रुवल, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल, फायनान्शियल एप्रुवल, कॅबिनेट एप्रुवल ह्यो गोश्टी असल्या शिवाय ते जातले कोण सांगता? हो आमदार आमचो बडबडटा, हांव समजू शकता. मंत्र्यान विश्वजीत राण्यान तशें क्लियर केल्लेलें न्हू, खंयच तशें बरयलेलें ना. त्याच्यामुळे आम्ही करू शकना. त्याच्या खातीर जो लागणारो पयसो आहा ते तेची व्यवस्था केल्लेली ना आणि त्याच्यामुळे हे सगळे जबाबदार लक्ष्मीकांत पार्सेकरच आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. हे तूं तेणें कितें उलयल्लें सांगता, ताणें उलयल्लें काय हांव आयकूंक ना. तो म्हाका सांगीत जर खंय कितें बरयल्लें आसा हें दाखय म्हणून जाल्यार सोदूं येता. म्हाज्याय कडेन काय मी कितक्या लिहिल्लां आसा त्या 5 वर्सां. आनी समजा लिहिल्लांय नासला जाल्यार ली मरे, तूं ली मरे. लिहिल्लां नासला जाल्यार तुका लिवंक कळना. तर सगळ्यांत मी लिहून दवरूंक जाय. ते तशेंच म्हणटा सर, तुमी लिहून दवरूंक जाय आसलें. लिहून दवरूंक जाय आसा. मी खंयची गजाल लिहिल्ली हे करतो, खंयची लिहून दवरलेली म्हाका सांग. ते पार्श्यांत ते आमी ब्युटिफिकेशन केलां ते कितें खाजन गुंडो आमी ब्युटिफिकेशन म्हणून केलें. फुडल्या लोकांक वचपाक वाट केली. थंय मी दिवाळी सेलिब्रेशन करा म्हणून लिहून दवरलो. सोंपणें ब्युटिफिकेशन केलां. थिचल्ले बाबडे नुस्तें विकताले, तांकां हालयलीं थिचल्ले आनी ती तेन्ना तिडक काडीत भजेर बीन. पूण तेंची ऑल्टरनेट वेवस्था थंय ओव्हरहेड टँक आसली, रिजर्वेयर आसलो तो उडयलो, अनयुज्ड आसलो. थंय तांकां बसपाक जागा केली. हे बरें ब्युटिफिकेशन केलें. फावंटन घातले, बऱ्यो इल्युमिनेटींग लायट्स बीन घातल्या. फावंटन बंद पडलां. ते लिहून दवरूंक जाय, ते चालू कर म्हणून. ना, तेणें लिहून दवरूंक ना. त्यामुळे चालू कशें करचें आमी अशें आसा. आनी तशें जाल्यार ते जे उंच खांबे आसत त्या खांब्याचेर जे कटआउट लायल्यात, थोबडे लायिल्ले दाखोवपाक, जर चवथीक असतात, दिवाळेक असतात, क्रिसमसाक असतात, न्यू इयराक असतात, आतां वचून पळयात ते हांवें बरोवन दवरलेले हांगा कटआउट लाया म्हणून. लिहून काय दिवचो पडटा. म्हाका दिसता हे फकाणां करची न्हय. हो विशय फकाणार व्हरपाचो न्हय. हो खूब विशय सिरियस आसा. बाबडे जॉन लोबो, प्रभू देसाय
आमचो कांदोळकार ह्या मंडळींनी हो विशय बरो हेरलो. ताच्या फाटल्यान तुमी सगळे रावूंक जाय. हांव रावलो जाल्यार ताका पॉलिटिकल वास येतलो. म्हजे कडेन मागणी नासली अशी न्ही, मागणी आसली. हे जुने जे CHC आसा तेची दशा जाल्ली आसा आनी मातशे थंय बऱ्यो सुविधा जावच्यो. आनी त्यामुळे जुनो हॉस्पिटल जो आसला CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो आमी रिफर्बिश करपाक घेतलेलो आहे. आनी म्हाका एक्झॅक्ट फिगर खबर ना, पूण 3 ते 4 कोटी अशे खर्च केल्यात तेजेर आनी बऱ्या पद्दतीन रिफर्बिश जाल्लो आसा. अजुनूय तेची क्वॉलिटी तशीच आसा. पूण ता करता करता लक्षांत असो आयला की पेडणे तालुक्याची लोकसंख्या विचारान घेतल्यार पेडणे तालुक्याचो ज्या पद्दतीन विकास आणि आरोग्य विशयक सुविधा हे रिफर्बिश करपाक घेतकीर आमी आनी एक एडिशनल मोठा हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल प्लॅन केला. आणि सुरवातीक तर हॉस्पिटल म्हणूनच आसला, ही गजाल खरी. पूण तो बांदपाक घेतकीर काही गजाली अश्यो घडत आयल्यो. मेडिकल कॉलेजीचे सीट वाडोवप आसले. त्या वेळार इंडियन मेडिकल कावन्सिलान ज्यो तातूंत फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट इम्प्रूव करपाक गोवा मेडिकल कॉलेजीचो, तेतून लेडीज हॉस्टेल नवीन बांदपाक आमी 300 बेडांचे लेडीज हॉस्टेल बांदले. मागीर गार्ड आसतात जे रेजिडेंट डॉक्टरा नंतर तांचे खातीर रावपाच्यो वेवस्था करपाचे. मागीर एग्जामिनेशन हॉल, लायब्ररी हॉल आणि तातूंत ग्रामीण भागांत गोवा मेडिकल कॉलेजीचे आनीक केंद्रां जाचो उपयोग तितल्या लोकांकूय जातलो. आनी हांगासरले जे शिकाऊ डॉक्टर आसात, रेजिडेंट डॉक्टर आसात, प्रॅक्टिसींग डॉक्टर्स आसात, तांकांय गांवाचो सराव जातलो. म्हणून जशें सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हॉस्पिटल आसा, मंडूर ह्या गांवांत जशें हॉस्पिटल आसा तें म्हज्या अंदाजान 40 बेडेड हॉस्पिटल आसा जें GMCक लिंक्ड आसा. तशेंच पेडण्यान हॉस्पिटल जावचें 100 बेडेड हॉस्पिटल जें GMCक लिंक्ड आसचें. हें आमी इमिजिएट सुरू करतना हो विशय केलो. आमी इंडियन मेडिकल कावन्सिलाक एक गोष्ट कंप्लाय करता आसतना हे आमी 100 बेडेड हॉस्पिटल बांदतान हेचे रेफरन्स दिल्लो आसा. आनी तातूंतसूनच जे सीट वाडोवपाची जाली गोश्ट, ती सीट वाडोवप जालें. बरी गती दिल्ली. म्हणजे म्हाका याद आसा 2013 आमी रिफर्बिशींग करपाक हें हॉस्पिटल घेतलें आनी 14 आमी त्या हॉस्पिटलाचो पावो घातलो. खंयच्या नवीन हॉस्पिटलाचें 100 बेडेड हॉस्पिटल. येदें व्हडलें हॉस्पिटल 2 वर्सांत स्ट्रक्चर करप ही खरी म्हणजे विक्रम तो. म्हणजे येदें हॉस्पिटल बांदपाक 2 वर्सां आनी सुरू करपाक आतां 10 वर्सां जालीं तरी सुरू जायना. खरें म्हणजे गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ह्या हॉस्पिटलाचेर मोडलेले पयशे हे म्हज्या बोल्सांतले न्हय. त्यामुळे म्हाज्या नंतर येणाऱ्या आमदारान ते फुडें व्हरप आसता. नवीन आमदार एक आयलो, ताणें बाबड्यान उद्घाटन केलें आनी 3 बेडी घातल्यो डायलिसीसच्यो. त्यो आसात थंय. आनी कालच हांवें आयकलां हातूर मेडिकल कॉलेज हातून विधानसभेन की येणाऱ्या 30 तारखेक परत उद्घाटन जाता म्हणून. तेतूर कितल्यो बेडी मेळटल्यो हांव सांगूंक नको. पूण खरीच पेडणेकारांची थट्टा जाल्ल्या. पूण हांव ह्या सगळ्या चळवळी कडल्यान 2 पावलां पयस रावलो. हेचें ठरोवन कारण अशें की ना तें लक्ष्मीकांत पार्सेकारूच करता,
आनी ताका पॉलिटिकल स्वप्नां पडटात परत आनी ताका लागून ताणें हे चाळोवन घातलां. त्यामुळे हांव पूर्ण फाटीं आसलो. पूण थोडी खंत दिसता की अजून पर्यंत आज 5वो दीस लोकप्रतिनिधी जे पंच, सरपंच आणि नगरसेवक, नगराध्यक्ष जे सगळे जाण सांगतात की बरें आसा तें हॉस्पिटलां, पार्सेकारान तें तेन्ना बरें प्लॅनिंग केल्लें, पूण उतरपाची तयारी ना, हांगा सपोर्ट दाखोवपाची तयारी ना. म्हणजेच तुमी भितात कोणाक? म्हणजे सरकारचो हेका विरोध आसा का कितें अशें हांकां कोणी तरी सांगलां का कितें? का आमदाराचो विरोध आसा का कितें? मुख्यमंत्र्याचो विरोध आसा का आरोग्य मंत्र्याचो विरोध आसा? हे लोकप्रतिनिधी जे आसा, जे जनतेन तुका 5 वर्सां खातीर जर निवडून दिल्ले आसात, म्हाका एक बरें दिसलें. म्हज्या कुशीक हांगा एक नवी ZP जी 14 जाणां आसात निवडून आयल्या, 4 जाण भितरले एक ZP म्हज्या बाजूक आसा. त्यामुळे आय सॅल्यूट हर. 14तले एक जायना, 25% तरी रिप्रेझेंटेशन आसा. म्हाका दिसता बाकीच्याय 3 ZPनी आनी 2 आमदारांनी आमी लोकप्रतिनिधी आसात. बाकीच्या सगळ्यो 19-20 ज्यो पंचायती आसात, नगरपालिका आसात, ह्या सगळ्यांनी देवूंक जाय हेतून.